सुरुवातीचे गायन गाऊया. ए 30 सर्वेस्वरा एकल्यास देवा पान 16 A31 पेज 60. सर्वेस्वरा एकल्यास देवा सासनान नोमान तुका सर्वेस्वरा एकल्यास देवा सासनान नोमान तुका तुबो वर्दो तुबो वेदा तुझी महिमा सगळ्याक फांका तुबो वर्दो तुबो वेदा तुझी महिमा सगळ्याक फांका सर्वेस्वरा एकल्यास देवा सासनान नोमान तुका सर्वेस्वरा एकल्यास देवा सासनान नोमान तुका. सगळ्यांनी बरं दिसते. तुकांचीच कृपा देव. या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आम्ही मागता सोपून गेले इनासियो कॉन्सेसांव वेगस देवान सुर्गीचे राजभाग करूंक मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समृपता सँड्रा आंध्रात देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. कार्दोज वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता पियेदाद फेर्नांदीस, डियाना डायस, पीटर रॉड्रिगीस, कॉन्स्टान्सियो रॉड्रिगीस, कामिलो रॉड्रिगीस, डॅनी फेर्नांदीस, जोस्फिन क्रूज, जुझे पेरेरा आनीक मानुवेल. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळी आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोणेचें जावं पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुती आमी उलो मारुया. अंदूक धरून सगलीं बरोबर म्हणुया. सर पोतबीदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच वार मारे सगल्यांक देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पोतबीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुया. थोडोसो बेगीस रावन तुमचे कासकी ते सांग देवा मुखार दवरात. सर्वेस्परा देवा तूं मनशाचें सैम ताच्या औरंबाचे वडविकेक नव्यान उबारताय. तुज्या उतरा वर्त्या गुटाचेर दोयाल दिसकार अशें तुवें नव्या जिविताच्या गुटाक जल्मूक फाव केलें. तांकां निरंतरी कुरपेच्या आनी आशिर्वादाच्या देण्यांनी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे आतां राजभर चलयता सासणाच्या सासणात. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. पावलू आनी ताचे सांगाती पाफोस तावन तारवार बसून पानफिलियेच्या पेरगाक गेले. हांगा तावन
तांकां सोडून जुआंव जेरुजाल्याक परतलो. पूण हेर सगळे पेरगा तावन फुडें वचून पिसिडियेचे अंत्योकेंत पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानान भितर सरून थंय बसले. समृद्धींतली आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतली वाचपा जातोच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्यान पोजेक उपशां करूं येता. पावलू उबो रावलो आनी आपल्या हातान कुणां करून ताणें म्हणलें, इस्रायलांच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतल्यांनो, आयकात. इस्रायल पोजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विचून काडली आनी तीं विदेशी कशी इजिप्तान आसली तेन्ना तांची ताणें एक पोरजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पोदवेन तांकां थंयसरली भायर काडली. 40 वर्सां तांकां ओरोण्यांत सांबाळ्ळी. कानानान 7 राष्ट्रांचो भस्म करतोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलितांक दिलो. ह्या उपरांत साम्युएल प्रवादी हे पर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर ताणें राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजमिनाच्या कुळाचो किसाचो पूत सावलू दिलो. मागीर ताका निकडायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो कुर्श्यो तो करतलो. आपले बसवणे पोरमोणे दाविदाचे सोस्तींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणार उपजयलो. जुआवान आख्खे इस्रायलाचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुआवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्यो वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावो ना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडुका. आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. म्हणया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेक तुजें विस्वाशीपण परगटतलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर खेलाय म्हूण हांव जाणां. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका घट करतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें कडप. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटल्या. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं विस्वाशी गोवाय मेल्ल्यांतलो मालगडो, दया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुल्ली आमचीं पातकां. Alleluia, 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 alleluia.
सर्विसपर तुमची सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सवय आसूं जुवा प्रमाणे शुभवर्तमान महिमा तुका सोम्या शिसाचे पांय धुले उपरांत जेसून तांकां म्हणलें हांव तुमकां सच सांगतां आपल्या दोनयावून चाकोर बोड न्हय तशेंच पाटयलोलो कोण आपणाक पाटयला ताचे वोन बोड न्हय हें जाण आसून तुमी तें कशें आसल्यार तुमी सुभागी हांव तुमची सगल्यांची खबर करिना कोणाक हांवें वेंचून काडल्यार तें हांव जाणा पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाळून येवंक जाय जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर कोंट उबारल्या हें घडून येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सोत मानचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां हांव धाडटा ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाटयला ताका मानून घेता सोमयाचें शुभवर्तमान आनी तुका क्रिस्ता म्हजे बहीण मानू आयची दोनूय वाचपां आमकां ल्हानवीक जावं आनीक विस्वासी जावं रावून जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां आपयता हाचें पयलें वाचप धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें पावलू सोडवणीचो इतिहास जाणा कशे तरेन देवान इस्रायल पोरजेक इजिप्तांत ती सोडयली मागीर राजा विचून काडले प्रवादी विचून काडले हें सगलें आनी कशे तरेन जेजूक ह्या संवसारांक सर्वेस्परा देवान पाटयलो आनी ताचें सगळें कितें घडलें हें सगलें भाग्योन पावलू जाणा आसलो आनी जें कितें जाणा आसा तो आपणाक दवरिना पूण तो प्रवचन करूंक ही वळख ही शिकवण तो दुसऱ्यांक दिता प्रवचन करूंक ल्हानवीक जाता खालतो जाता आनी ही शिकवण सगळे कश्ट आडकुळ्यांक फुडो करून दुसऱ्यांक दिता आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू आपल्या शिसाचे पांय धुता आनी म्हजे बहीण मानू जेजूची शिकवण आसली एकामेकाचो मोग करात तसो हांवें तुमचो करून दाखयलो कोरिन्यांनी हो मोग करून दाखयलो तो आमच्या जिवितांत म्हजे बहीण मानू जें कितें आमचे लागीं बरें आसा वा जी शिकवण जी वळख आमचे लागीं आसा ती आमी आमकांच दवरूंक फावना पूण आमी ती दुसऱ्या सोबें वांटूंक गरजेची आनी जितलें आमी दुसऱ्या सोबें जें आमचे लागीं बरें आसा बरी शिकवण आसा वळख आसा बरी बूद आसा आमी दुसऱ्यांक दिता तेन्ना दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेंपण येता खुशालकाय येता दुसरी वस्त म्हजी भयण मानू न्हूच आमी उतरांनी हो मोग म्हणटा तो आमच्यान म्हणूंक जायना हांव तुजो मोग करतां पूण दर दिसाक आमच्यो जण एकल्याच्यो कोरण्यो जावं आमच्या कुटुंबा सोबें दुसऱ्या सोबें मोगाच्यो जावंक गरजेच्यो जितल्यो आमच्यो कोरण्यो दुसऱ्या सोबें बऱ्यो जातल्यो आनी मोगाच्यो जातल्यो तितलो अदीक आशिर्वाद देवाचो आमी आमच्या जिवितांत अनुभवंक पावतले तर म्हजी भयण मानू हीच कृपा हेंच बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया बेठोन आमी गायन गावया आसा जेजू C4 पान 19 C4 पेज 29 आमची बाका धुवून काडून निर्मळ करता सुका देवा म्हज्या बाबा बनेन म्हजें तुमचें बलिदान सत पुतभिदार देव बापाक मानता दोसलें साव म्हूण मागात तुमच्या
आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या नक्की शुभेच्छा देवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा बलिदानाच्या दाना संगती आमची मागणी तुझे मुखार चढू. अशें तुझ्या देण्यान शुभ निर्मळ जावन व्हडा मोगाच्या गुटांनी वांटो घेवं आमी परती जावं. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. आमी करून फावो. सर्वेस्परा सर काळी आमी तुका वाकाणूक फावो. कायदो आनी तीच आनी आमच्या फायद्याचो. पदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची ओदीक बरत्या दोबाच्यान आमी किर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमच्या पासकाची बळी. ताचे वरवीं पुर्विल्लो युग संपलो. इबाळलेलो संवसार नवो जालो आनी आमचें जिवीत परत सोंपून नायक पावलें. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उलासता तुजे मुखार. तुजे सर्गीचे सर पदव्यो आनी देवदुताचो दरबार तुज्या वाकाणणीचें गीत सांगातान थांबोवन आसतना गायतात. स्वर्गानी संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान. होसाना स्वर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो परातीन जालो तेन्ना ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्याची सांग दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिवन वाचून ती आपल्याची सांग दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत पातकांच्या बॉक्सान मेळच्या तुमचे पासत आनी साबरां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावट्टाचो गूट. सोम्या तुझे मरण आमी समोरता आनी तू मरतेसून तुझे पुनर्जीवन परगटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जीवच्या मरणाच्या आनी पुनर्जन्मपणाच्या उगडासा आमी तुका जिविताचो उंडाण सर्वांची कास पेटयता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका हातीन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवा आमचें भाग्यन बापा आनी फिलीप नेर आमचें कोणी बापा. सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी कोणी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कर. तशें पुनर्जन्मपणाच्या भरभरशा उतरून गेल्ल्यान ते सगळे आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. आमच्या काकलुतीन वतलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यो दाखवार मारे देवाचे माय सांगाती भाग्यो जुसे तिचो पोती भाग्यो धर्म दिता भाग्यो जुसेवास सा मिंगेल सा फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाकाणूक आनी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवटान तेव्हा सर पदवीदार बापा
सोरमान आनी मोहिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनांत दवरून ताणें शिकून प्रार्थोन आमी दिरकेन म्हणया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांचो. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां कस आनी आमकां तान्य पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार. देखून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरच्यान उतरकतल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांती सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. की पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्तांत तुमच्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण पयस शुभेच्छा भावाटाचे दिसका. म्हणजे कशें परमण तिका शांती दी आनी तूं सिकायक मोठ्यान सांबाळ. तूं जे त्या राजपूत चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मातुलोय म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. कोम्यांच्या वेळार आमी गायन गावया. D22 जिओनो जिओनो पान 59 D22 पेज 59.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आनीक सासनाच्या देवा, जेजू क्रिस्ताच्या पुनरुज्जीवनपणान तूं आमकां सासनाच्या जिविताक नवी कोत्ताय. पास्काच्या संस्काराचीं फळां आमचे थंय चडय आनी ह्या सोडवणीच्या खाणाची घोटाय आमच्या काळच्या मनान भर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बहीण मानो, फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार 1 तारीख आनीक फाल्यां आमी परब समोरपता भाग्यवंत जुजेची आनी पयल्या दुसऱ्या मिसातूच आमी वाहनाचे ब्लेसिंग ऑफ व्हेकल्स आसतले. सो तुमच्यो स्कुटर्स, बायक्स आनी कार्स तुमी हाडचे आनीक देवाचो आशिर्वाद तुमी घेवचो. सांजेर सोब आसता मिसाचें बलिदान आसतलें, उपरांत प्रेज एंड वर्शीप आसतलें आनीक लेईंग ऑफ हँड्स. सांजेच्या वेळार वाहनाचेर वा व्हेकलांचेर आशिर्वाद आसचो ना, ओन्ली सकाळच्या दोनी मिसार जातलें. तशेंच म्हज्या बहीण मानो, कालच्या दिसाक आमचे डिओसीन 12 यादनीक आमकां फावो जाल्यात. देवाक आमी दिनवासुया. तशेंच तांतलो एकलो यादनीक फादर लिंडन सिक्वेरा गांवांत नावेलीचो, तो जुनांतोन आमचो पातकूर आसतलो, तालिगांवचो पातकूर. फ्रॉम जून आमचो तालिगांवचो पातकूर. आनी म्हजी बदलणी जाल्यार हांव दुसऱ्या फिरकोजेन वेता. आजून परत्यार येवंक ना, पूण म्हाका सांगलां तिळामोळ म्हूण. सो हांव एंड ऑफ मे वेतलो ऑन 31. उरलोली मागीर म्हायती आमी तुमकां दितल्यो. पूण देवाक आमी दिनवासुया, वाखाणुया फादर लिंडना पासत आनीक ताच्या पासत आनी ताच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. सर्विसपूर तुमची सवय आसो आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. आनी सोर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात सोमयाचें शुभोत्तमान परगोटात. देवाचे उपकार. मागणे सामिगेलीक सामिगेल महापुरव्या लढायच्या दिसाक तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवो म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दलबाराच्या कुराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या कोटे आत्म्या एमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक चलपडटा. आमेन. दिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. F21 संवसारांत वचूंक जाय, पानां 9 आनी 5. F21 पेज 95. आयकोल्या उतराच्या उजवाडात